जिवितांत कदा स्ट्रगल येत असताना हांव म्हजे मम्मी उडास करचो. आमच्या कुटुंबात स्ट्रगल असताना मम्मी भिये नाका रे, भावार्थ दवर, देव सोडून घालचो. सो तिचे भावार्थ न्ही दॅट हॅज बीन इन्स्ट्रुमेंटल म्हाका. आनी खरें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना आमी ब्रेक आनी घेवचे. आमी पुरे सोडीचे ओके म्हणजे स्टडीज सोडी आमी एक ब्रेक आणून कोण आमकां गायडन्स दिता ताचे कडेन वचून आमी गायडन्स काडून घेवचे. आमी खावन जाता की म्हळ्यार हांव म्हज्या चिंतपा प्रमाणे आमी भितर दोन खरें करता. इतलें खरें करता की आमकां तें लायफूच एक तरेचें ओंकार येवंक जाता. आमी तुवें सांगल्या प्रमाणे म्हाका कालें की म्हळ्यार हांव म्हजी नेचर तशें आसा. म्हाका स्ट्रगल सुरू जाता आसतना हांव ओगेत रावना. म्हाका तें सांगिचें कोणा कडेन हांव सांगता. सो तेंच म्हाका जिवितांत एक ब्लेसींग जाला. कित्याक हांव एक्सप्रेसिव सांगता आनी तातूंतल्यान भायर येता. खंयचे इन्सिडंट आयले तशेंच. सो ब्रेक काण म्हणजे लायफान म्हणटा न्ही, यू टेक अ ब्रेक फॉर युअर लायफ. तुज्या खातीर ब्रेक आनी घे, जमा कर, परतून फाटी ये. सो दॅट हॅज बीन लायफ.